धर्मदूताची कृत्या चॅप्टर 4 वर्सेस 12. कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकता तसले दुसरे नांव आख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्ले ना. जुवांव प्रमाणे सुवार्ता चॅप्टर 16 वर्स 13. सता पवित्रत्मो आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वोवन पावयतलो. तो आपलेच तेकी कांयच उलोवचो ना. आपणे आयकल्लेच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुड्यो घडच्यो आसात त्यो संगती तो तुमकां कळयतलो. पावलान कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पद चॅप्टर 3 वर्सेस 16. तुमी देवाचें मंदिर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडारकन आसा म्हूण तुमी नेणा. धर्मदूताची कृत्या चॅप्टर 1 वर्सेस 8. पूण तुमचेर पवित्रत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटले. जुवांव प्रमाणे सुवार्ता चॅप्टर 14 वर्सेस 26. पूण मुजे नवी बापूस तुमकां एक माजरदार पाठयतलो. तो पवित्रत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उडासाक हाडटलो. मातये प्रमाणे सुवार्ता चॅप्टर 7 वर्सेस 1 and 2. हेरांची जर्ती करूंक वचनाकात. त्या दाळा तुमची जर्ती जावची ना. कित्याक जे परी तुमी हेराची जर्ती करतात ते परी तुमची जर्ती देव करतलो. आनी ज्या मापान तुमी हेरां मापतात त्याच मापान तुमकां तो मागतलो. कीर्तना चॅप्टर 139 वर्सेस 1, 2 and 3. सरेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखताय. हांव केदना बसता आनी केदना उरता तें तूं जाणाय. पयसतान म्हजी चिन्नां तुका कळीत आसात. हांव चलता की आड पडटा तें तूं पळयताय. सगळ्यो म्हज्यो कण्यो तुका कळीत आसात. नियाळाची दैवीक उतरां विलाप चॅप्टर 3 वर्स 24. म्हजो आत्मो म्हणटा सर्वेस्वर म्हजें दायज देखून ताचेर हांव दवरता म्हजो विश्वास. कीर्तना चॅप्टर 140 वर्सेस 6. सरेस्पराक हांव सांगता तूं म्हजो देव. म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक सरेस्पराक कान दी. कीर्तना चॅप्टर 141 वर्स 8. तुका सरेस्परा म्हज्या देवा म्हजे दोळे उबारता. तुका शरणा येता म्हजो जीव सांबाळ. कीर्तना चॅप्टर 119 वर्स 28. गंतीन म्हजो आत्मो दुका गळयता. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हाका उबार. कीर्तना चॅप्टर 30 वर्स 10. सरेस्परा म्हाका आयक. म्हजी काकुल्त कर. सरेस्परा म्हाका पाव. कीर्तना चॅप्टर 118 वर्सेस 7. सरेस्पोर म्हज्या पक्षेक आसा. तो म्हजो आदार. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो. कीर्तना चॅप्टर 142 वर्स 7. बंदखणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो.